क्रिएट करूना जाल्यार ताणें रेव्होल्युशनरी गोवनाचो पयलो आमदार म्हणून हिस्ट्री क्रिएट केली. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर न्यू कमर्स ह्या कार्यावळीन. ह्या कार्यावळीक आमी न्यू कमर्स हें नांव दिलां हाचेच खातीर की आमी पळयलें की फाटले फावटी जी आतां जी निवडणूक जाल्ली आनी रिजल्ट आयले तातूंत खुबशे जाण न्यू कमर्स आसा. खुबशे जाण पयले फावटी विधानसभेन पांय दवरतले आनी असो एक उमेदवार आसा जाणें फक्त न्यू कमर म्हणून हिस्ट्री क्रिएट करूना जाल्यार ताणें रेव्होल्युशनरी गोवनाचो पयलो आमदार म्हणून हिस्ट्री क्रिएट केली. गोंयचो यंगेस्ट आमदार जो 28 वर्सांच्या वयाचेर विधानसभेन पांय दवरतलो आनी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवनाची इतिहास बरयतले तेन्ना ताचें नांव येतलें. आमचे बरोबर आसा विरेश बोरकार, सांत आंद्रेचे आमदार इलेक्ट. देव बरें करूं. पयलीं म्हणजे हें अपेक्षीत आशिल्लें काय तुकाच दिसलें की बाबा हें आपूण खंयच्यान निवडून आयलो काय म्हणून? ना, खूब जाण अशें उलयताले की सांत आंद्रेन एक चेंज जातली म्हणून, सांत आंद्रेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स निवडून येतले म्हणून. मात आमी भुरग्यांनी अपेक्षीत आसून बसून आमी खूब मेहनत केली. जे आमचे जे क्रांतिकारी भाव आसले, जे भुरगे आमचे दीस रात एक काम करताले, तेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घातले आपणाचे. आनी हो जो मतदारसंघ आसलो डिफिकल्ट आसलो, खूब डिफिकल्ट आसलो, कित्याक जो आमदार आसा तो 25 वर्सां गेले ती 25 वर्सां ताणें रूल केल्लो आसा. सो ऑलमोस्ट 25 इयर्साचो तेजो 20 इयर्साचो टर्म आसा. तो तेणें टर्म 3 फावट तो काँग्रेसीन येयलो आनी 4 फावटी काँग्रेसीन येयलो. मदींच तो बीजेपीन गेलो आनी आतां बीजेपी इतली पावरफूल जाल्ली, सामकी पावरफूल जाल्ली, तरी पूण आमी ताका डिफीट केलो. हो खरें ते एक भुरग्यांची अप्रोच जी लोकां मेरेन पावली आनी भुरग्यांक कितें सांगपाक जाल्लें, आमी जे विचार आमचे मांडले ते विचाराचेर आयज सांत आंद्रेचे लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर विश्वास दवरलो, मनोज परबाचेर विश्वास दवरलो आनी हे जे सांत आंद्रेचे आमचे सीट आसा ते आमकां निवडून दिले. एक जबाबदारीशी दिसता. यंगेस्ट म्हणटकर 28 वर्सां आनी आमी पयलीं हाज्या पयलीं मुलाखतीन मनोज परबाक परत विचारताले की तुमी इतले भुरगे आसा किंवा तुमकां जातलें काय म्हूण हे फाल्यां इलेक्ट जावन आयले जाल्यार? जबाबदारी खरीच आसा, कित्याक आतां हांव एकटोच आमदार म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साची व्हडली जबाबदारी येयल्ली आसा आनी ती जबाबदारी खरें म्हटल्यार निभोवपाक जाय. ही फुडलीं 5 वर्सां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक फुडल्या पावंड्याचेर व्हरपाक जाय. आमकां फुडलें जे 2027 इलेक्शन आसा तेतूनय बरो परफॉर्मन्स करपाक जाय आनी आमचें जे कार्य आसा जे सांत आंद्रे मतदारसंघात ते खुबशे विशय आसा ते सुटावे करपाक जाय. जो विश्वास सांत आंद्रेच्या लोकांनी म्हाजेर दवरिल्लो आसा तो विश्वास खंय ना खंय दाखोवपाक जाय. तांकां फुडें आमची कामां करून घेवपाक जाय, सगळ्या लोकांची कामां करून घेवपाक जाय. तशेंच आख्खे गोंयभरान जे आमचे क्रांतिकारी भाव आसा जेंचो विश्वास आयज विरेश बोरकाराचेर आसा, मनोज परबाचेर आसा, विश्वेश नायकाचेर आसा, हो विश्वास आमी खंय ना खंय कायम दवरपाक जाय आनी हो विश्वासान आमी फुडें वचपाक जाय. फुडली आमची अप्रोच आसतली ती फुडें कशी आमची पार्टी आमी बिल्ड करतले आनी फुडले पार्टी फुडले जे इलेक्शन आसतले तितून कंडक्ट कितलेशे आतां इलेक्शनां येतली आमकां तितून काम करूंक जाय. प्लस आमचे ग्रासरूट एम्पावरमेंट, आमच्या भुरग्यांक तरणाटे भुरगे जे आसा तांकां ग्रासरूट एम्पावरमेंट, बायलांक ग्रासरूट एम्पावरमेंट करपाक जाय. स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अशे खुबशे हे आसा ते आमकां इनिशिएटिव्ह आसा ते आमकां फुडाराक व्हरपाक जाय. फ्रांसीस सेल्वराचें रिएक्शन आशिल्लें की स्विडनच्यान आनी लंडनच्यान लोक आयिल्ले आनी तांणी सांगलें की बाबा आपल्या मत मारनाका विरेशाक मत मार म्हणून. हें खरें? पयलू म्हणजे ताका दिसता की भायर कोण गेला ते लंडनकार, कोण स्विडनकार, कोण आनी खंयचे दुबयकार हें दिसता आनी ही खरी म्हटल्यार रॉंग अप्रोच आसा. आयज फ्रांसीस सिल्वेरान खरें म्हटल्यार हे जे आयज लंडनाक गेल्या, भायल्या राष्ट्रांत गेल्या, भायल्या देशांत गेल्या, हांकां खरें म्हटल्यार आपल्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार तेणें दवरपाक जाल्लें आनी हांगा तांकां एम्पावरमेंट करपाक जाल्लें, कामां दिवपाक जाल्लें, धंदे दिवपाक जाल्ले. मात तेजी ती अप्रोच जावना, तेणें तें काम करूंक ना आनी आयज तांकां म्हणटा ते लंडनकारांनी हें केलें. हांव म्हणटा ते आमचे गोंयकार आनी हे गोंयकारांनी खरेंच खूब काम केल्लें आसा, फोन मारलेले आसा, अप्रोच जाल्ले आसा, आपणाच्या फॅमिलीक सांगलेलें आसा, आपणाच्या फ्रेंड्सांक सांगलेलें आसा आनी ह्या गोंयकारांनी खरें म्हटल्यार चेंज करून दाखयल्लें आसा. खूब जाण टिप्पणी करता की लंडनकार कितें करतले, लंडनकार कितें करतले. आयज तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा कित्याक खुबसो वोट जी आसा ती तेंच्यांनी कन्वर्ट केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हाडलेली आसा ती. कित्याक खरें Obviously, it is completely correct because they are our Goans, गोंयकार ते आनी गोंयकार आय एम प्राउड. आनी फाल्यां म्हाका दिसता की आमच्या गोंयकारांक आमी आमच्या माय भुंयेचेर कामां धंदे करून दिवपाक जाय आनी आमी तेजेर काम करतले. आमच्या भुरग्यांक हांगा गोंयांत आमचे कामां जनरेट करतले. सो लंडनाक जे गेल्ले आसा तांणी थंयच्यान तुजी कॅम्पेन सांबाळ्ळी म्हळ्यार हांगा फोन करून सांगलें लोकांक की बाबा विरेशाक फोन करा. खूब जाणांनी खूब जाणांनी.
सो तुजी जबाबदारी जाता की लोकांक आतां लंडन कामा खातीर वचपा पडो जायना, गोंयांतूच रावपा जाय, आपल्या फॅमिली कडेन रावपा जाय, हाच्या खातीर तूं आपल्या मतदारसंघांनी हें करचें. हय सारकें. आमकां आमच्या मतदारसंघात खुबशे काम करपाक जाय, जे करून आमचे भुरगे आयज जे भायर वयचे पडटा कामाक लागून, धंद्याक लागून, तांकां खरें म्हटल्यार गोंयानूच जावं आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूच जाता तितली कामां धंदे जावं आमची शेतां भाटां आसा, आमचे सगळे दोंगर आसा, ह्या दोंगरांनी कशें आमी उत्पन्न घडोवपाक शकता तेजेर आमी काम करूंक सोदता आनी तेजेर आमी काम करतले. कित्याक आमचो जो विजन आसा तो आमी विजन मांडलेलो आसा, तोच विजन आमी फॉरवर्ड व्हरतले. आमचे कडेन कितें जाता त्या भशेन आमी फुडाकार घेतले. मनोजान इंटरव्यू दिल्ली तेच्या पयलीं ताणें म्हटिल्लें की घडये आमी तितले परफॉर्म करूं शकपाना कारण आमचे कडेन रिसोर्सीस नाशिल्ले म्हणून, आमचे कडेन फंडींग नाशिल्लें, आमकां ती मिडिया स्ट्रॅटेजी नाशिल्ली. पूण मिडिया दिताले तुगेले, आमी बी कवर करताले, सो मिडिया स्ट्रॅटेजी नाशिल्ली. पूण सांतांद्रेन तुका मेळ्ळे, पयशे मेळ्ळे, मिडिया मेळ्ळी? ना, जो सपोर्ट त्या लेवलाचेर जाय आसलो म्हणजे बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीक जो सपोर्ट मेळटा तो तितलो आमकां सपोर्ट नासलो. फ्रँकली स्पिकींग आतां जो मिडियाचो पासून जितले लेवलाचेर आमकां सपोर्ट मेळोंक जाय तो मेळोंक ना. त्या कारणाक आयज तुमी पळयता आसतले आमचे जे कितलेशे कॅन्डिडेट आसा तांकां 3,000 प्लस 5,000 पावल्ले आसा. हांव सांतांद्रेचेच पयलीं उलयता, सांतांद्रेन पासून कितें आसा, म्हाका एज अ प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका मातसो हें मेळ्ळो, बट अदर देन दॅट एज अ कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका तितले मिडिया कवरेज बी तितली कांय व्हडलीशी फंडींग आयले, पयशे आयले, फंडींग म्हटल्यार आमची मिनिमम फंडींग आसली आनी मिनिमम कोण ना कोण डोनेट. आमकां तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी डोर टू डोराक पासून वयताले, आयज भुरगे आमचे जे कोणूय आसा गोंयान आसा सद्याक ते बाबडे आपूण जावन कोण 2,000 दिताले, कोण 3,000 दिताले, एनवलपान घालून पयशे दिताले. इतलो मोग आसलो. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता, कोण मेकॅनीक जावं अशें आतां खूब जाण अशें सांगता की आमकां भायरसून फंडींग येता, भायरसून फंडींग येता. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, भाज्येकाराच्या पोतान जो रस्त्यार बसून वाटेर बसून भाजी विकता, गोंयकार आमची जी रोवन भाजी विकता, तेंच्यांनी बसून म्हाका पयशे दिल्ले आसा. जो मेकॅनीक आसा तेणेन बसून बाबड्यान आपणान पयशे दिल्ले, तो कामाक वयता खरें म्हटल्यार दुसऱ्या कडेन, आनी तेणेन बसून म्हाका एनवलपान घालून पयशे दिल्ले आसा. हो गोंयकाराचो मोग. ह्या मोगाक लागून आयज खंय ना खंय विथआवट मनी आमी पयशे स्पेंड करिनासतना, पयशे मोडिनासतना हें सीट काडलां सांतांद्रेचें. हें खरें म्हटल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. तुमकां खबर आसा कितलेशे पयशांचो वेव्हार जालो, सगळे कडेन जालो, सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन जालो. मात आख्खे गोंयान जे पयशांचे विचार करिनासतना पयशे घेवन बसून कितल्याच जाणांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारलें आसतलें. हें आयज खरें म्हटल्यार हिस्ट्री आसा इतली जी हांवें तर केन्नाच इतलें हांव जल्माक येयल्ल्याक हांवें केन्नाच पळोवंक ना की पयशे नासतना आयज मतां मारता म्हणून. हें खरें काय फट्टें खबर ना, पूण खंय सांतांद्रेच्या एका उमेदवारान खंयच्या तरी घरान पयशे दवरलेले आनी तो भायर काडूं जायना म्हणून खंय तुमी म्हळ्यार तुजे भुरगे 2 दीस घरा भायरूच बसून रावले. हय, आमी आमचे जे भुरगे आसा ते खूब डेडिकेटेड भुरगे, हार्डवर्कींग भुरगे, कामाक वयता तरी पूण इतले डेडिकेशन पळोवन बसून म्हाका खूब बरें दिसता की आयज हे तरणाटे भुरगे स्ट्रेट फॉर्ड फायट करूंक शकता, उलोवंक शकता. जेन्ना लास्टाचे 2 दीस आसता पळय, 2 दिसान खुबसो पयशांचो वेव्हार जालो, सामके बंपर अमावंटाचे पयशे डिस्ट्रिब्युशन चालू जाले. आनी हेच एक आमचो मेन बूथ आसलो, जो बूथ खरें म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो स्ट्रॉंग होल्ड, त्या बुथाचेर खूब पयशे पावले आनी आमकां तेजो इन्फॉर्मेशन गावली. एक घरान भितर पयशे हाडून दवरिल्ले, बंपर अराउंड मोर दॅन 1 crore CR पयशे दवरिल्ले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन गावली. आमचे भुरगे 10-15 भुरगे रातभर त्या 2 दीस जागरण केले. तेंच्यांनी पयले कोणाक डिस्ट्रिब्यूट करपाक दिवना, सगळे रातभर घरा भायरूच बसले, घराच्या भायरूच बसले आनी तुजे पेटो बसून येयलो, कुत्रो बसून भोगतना उठून सगळ्याक पळयताले. इतले तेंच्यांनी देखरेख केली, तेंच्यांनी भायर सरपाक दिवना, ते पयशे थंयच उरले. मागीर खंय येले, कोणान येले ते आमकां खबर ना, पयशे कितें जाले ते. बट इतले डेडिकेशन तेंच्यांनी, रातभर जागे रावले. सकाळी फुडें इलेक्शना दिसा सकाळी फुडें उठोन तेंच्यांनी जाणटे बीन जे आसा तांकां सांगलें की तुमी मत मारूंक वता मॉर्निंग हाफान. सो कितें तुमकां खबर आसा सकाळचे मागीर परत पयशे नोटी घेवन येता सकाळचे दिवपाक, कित्याक रातचे पावंक ना म्हणून. सो इतलें डेडिकेशन केलें तेंच्यांनी आनी मागीर रातचे सांजचे येवन ते न्हिदल्या घरा कडेन. म्हटल्यार तुमी चिंता 2 राती तेंच्यांनी जागरण केलें. पयशे भायर काडपाक दिवना, पयशे भायर मात काडपाक दिवना. आनी अशें ते एक कडेनूच आसा, बट खुबशे कडेन तेंच्यांनी ऑलरेडी पयशे डिस्ट्रिब्युशन केले आनी लोकांनी पयशे घेतले, कितलेशे जाण घेतलेय आसतले, मात रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारले. कित्याक आमची जी आयडियोलॉजी आसा, एक युनिकनस जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची, ती खंयच्याच पक्षाची ना. हे आयज बिलीव तेंच्यांनी केलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें तरी चेंज करूंक शकता आनी हे करतले, हें तेंच्यांनी बिलीव केलो आनी तेंच्यांनी मतां मारली. इलेक्ट जावन येतकर फोन बी आयलो खंयच्या पक्षांतल्यान
की आमकां बाबा सपोर्ट कर म्हणून? आमकां तसो कोणाचोच फोन येवंक ना, कित्याक खुबशे जाणांनी जेन्ना भायर सरला तेन्ना पासून विश केले दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचे, बट अशें अप्रोच कोणाकूच करूना की आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करुया जावं आनी कितें करूं. तांकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ठाम आसा, सदांच ठाम रावता म्हणून, आनी ते फाटीं सरना म्हणून. हांव एकटो आसून बसून कांय हें ना, कित्याक आमी खूब जाण हेजे पयलूय आमकां कितलेच अप्रोच केल्ले, बट आमी केन्नाच हालोंक ना. मिनिस्टर बी करता बिरता म्हणटा ना, आमकां खरें म्हटल्यार आमी बॅक एंड फाटल्यान रावन जे ऑपोजिशनान रावन जे करूं शकता ते मिनिस्टर रावन बसून ते आमकां अशें करतले की आमकां दबोवन दवरितले आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय ना खंय काबार करपाक सोदतले. आमकां ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स काबार करपाक नाका. रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक ऑपोजिशन फोर्स म्हणून रावतली आनी ती ऑपोजिशन फोर्स इतली पावरफूल जातली की सरकार हालतलो. जो सरकार कोणूय करूं सरकार, आयज बीजेपी करपाक हेजेर आसा, सो बीजेपीचो जो सरकार आसा तो हालोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक आमदार न्हू, हे आमचे आख्खे जे भुरगे आसात क्रांतिकारी भुरगे ते खरें म्हटल्यार सगळे म्हाका सपोर्ट करता. आनी मनोज परब जेणेन आयज क्रांतीची जोत पेटयल्या तो सदांच आमच्या वांगडा उबो रावतलो. आनी फुडें जेन्ना आमचो फुडले 2027 जे इलेक्शन आसतले तेन्ना आमकां खंय ना खंय एक आमचो सरकार घडोवपाक जाय, तेजेर आमी काम करतले. ही फुडलीं 5 वर्सां परत आमकां एड्युकेट करपाक 2027 गोंयान रेव्होल्युशनरी गोवनाचो सरकार. ऑब्वियसली 2027 गोंयान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार घडटलो आनी मनोज परब ही तो म्हाजो गुरू कसो म्हणूंक शकता. आनी मनोज परबाक गुरू दक्षिणा म्हणून 2027 सीएम म्हणून हांव पळोवंक सोदता. सध्या भायर चल्लां की आतां मनोज परब न्ही विरेश बोरकार वील लीड गोवा रेव्होल्युशनरी गोवन. नथींग लायक दॅट. मनोज परब सदांच आमचो गुरू आसतलो आनी सदांच गुरू रावतलो. एक इमोशनल फिलींग जाता की आयज तो असेंब्लीन ना, बट तेज्या ट्रेनिंगान आमी फुडें गेले आनी हेज्या फुडें न्हू आमी तेज्या ट्रेनिंगान फुडें वयतले. तेणें जे आमकां शिकवण दिल्या जावं तेजी आयडियाज कितें आसा, विचार कितें आसा ते हांव जावन असेंब्लीन मांडटलो. एक टायम म्हाकाय दिसतालें की तो भितर येवपाक जाय म्हणून, बट स्टील म्हाजे कडेन कितें जाता कापासिटीन ती हांव करतलो. आनी लोकांचे जे विचार आसा, लोकांक गोंयकारांचे कितलेय विचार आसा ते मांडपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. कित्याक आजून पर्यंत जो ऑपोजिशन फोर्स म्हणून रावपाक जाल्लो, जो काँग्रेस जावं आनी खंयचे पक्ष आसा तेंच्यान एमजीपी धर, हे पक्षांनी जावं गो फॉर्ड धर, जो ऑपोजिशन रोल प्ले करपाक जाल्लो, सदांच सेटिंगाचें राजकारण जालें. हें सेटिंगाचें राजकारण खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आयज गोंयकार इतले हॅप्पी आसा, एकूच खरें म्हटल्यार आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एकूच आमदार भितर सरला, मात गोंयकार इतले हॅप्पी आसा ऑपोजिशनान रावन बसून की खरेंच आमचो विचार आसा पळय, विचारधारा आसा ती भितर पावतली, असेंब्लीन पावतली आनी कोण ना कोण उलयतलो. हें इतलें चिंतून आख्खे गोंयकारांचे म्हाका तरी फोन येता, म्हाका फोन घेवपाक पासून टायम ना, इतले आयज हॅपीनस गोंयकारांक दिसता. दुसरी गजाल म्हणजे भायर रावून रेव्होल्युशनरी गोवनाचें उलोवप इज फायन की आमी हें करतले आमी तें करतले, पूण विधानसभेन तुका कायदे पाळचे पडटले. म्हणजे एक्झिस्टींग कायदे भितरूच काम करचें पडटलें, कारण तूं एकटोच आसा, तूं कायदे चेंज करूं शकपाना. सो तुका दिसना आतां पोगो सारकें बील विधानसभेन तूं लास्ट म्हणसर हाडपाक शकपाना, कारण तुजे कडेन तितले मनीस ना सपोर्ट करपाक. सारकें. आमी मेन म्हटल्यार कितें आसा, आमी आमचो विचार मांडपाचें काम आमी करूंक शकता आनी आमचो विचार आमी सदांच मांडटले. कोणूय केन्ना जी वायट दृश्टीन कितें करता नाल्यार तेजेर उलोवपाचें, आमचे कडेन वॉयस आसतली, लोकांचे विशय असेंब्लीन मांडपाचे. हेज्या पयलू तें जायनासलें, त्या लेवलाचेर जायनासलें, बेश्टे उलयताले फाटल्याच्यान सगळे एकटे रावताले, अशें जावपाक दिवची ना. विचार क्लियर कट मांडपाचे, विचार क्लियर कट दवरुपाचे आनी विचारांचेर सांगपाचें की हें करपाक जाय तें करपाक जाय. फाल्यां मागीर लोकूय पळयता, लोकूय पळयतले फुडें हें कितें करता ते आनी कितें नाटकां करता ते, कसलीं सेटिंगां करता ते सगळे लोक पळयतले आनी तेजेर आमी सद्दां उलोवपाक स्पोक्स फुडें वॉयसांची रेज करपाक. फूल असेंब्ली सेशन जेन्ना जातलें पळय तेन्ना पोगो बील प्लेस करतलो तूं? ऑब्वियसली हांव जेन्ना फूल असेंब्ली सेशन जातलें तेन्ना आमचें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील आसा तें प्लेस करतलो आनी रिक्वेस्ट करतलो, सांगतलो की हें विजन फाल्यां तेंचेर डिपेंड आसा की फाल्यां तांकां घेवपाक जाय काय ना तें, आनी लोकांनी पळोवपाक जाय की बाबा तांकां कित्याक पोगो बील नाका म्हणून. इतली तेंप जाले आमी पोगो बिलाचेर जो प्रचार आसा तो करताले, सो लोकांनी पळोवनी की बाबा हांकां जाय काय नाका पोगो बील. हेज्या पयलीं असेंब्लीन ताजेर एटलीस्ट भाशणां तरी जातली. हय, हेज्या पयलू निलेश काब्राल जेन्ना हें आसलो तेणेन बसून म्हटलें की तुमी असेंब्लीन वचा आनी मांडून दाखया. आयज हो दीस येयल्लो आसा, फुडें हो दीस येतलो जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स असेंब्लीन वयतले आनी ते बील मांडून दाखयतले. निलेशाक याद करून दितलो, निलेशाक याद करून दिवंक शकता. आपल्याक आपयलो म्हणून आमी आमकां आपयलो, आमी येयले, आमी मांडटले. अशें आमकां खूब जाणांनी चॅलेंजी केल्या, तांकां चॅलेंजी आयज म्हारग पडलेल्यो आसा आनी त्यो हेज्या फुडें आनीक म्हारग पडटल्यो.
आनी एक गजाल आसा, फाल्यां हायपोथेटिकल क्वेश्चन, खंयच्या एक पक्षान सांगलें की चल आपूण पोगो बिल पास करता तुजें, आपुणा कडेन मेजॉरिटी आसा, आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून करपाक शकता तूं? नाही. फाल्यां समज बीजेपीन सांगलें की चल तुजें पोगो बिल मरे हांव पास करता, चल यू कम अँड बी पार्ट ऑफ बीजेपी, सपोर्ट बीजेपी गव्हर्मेंट. ना मागीर इट डिपेंड्स. आतां फाल्यां तो पोगो बिल कसो पास करतलो, कित्याक तुमकां बेजीक सांगूंक सोदता, आमी जेन्ना आतां हें इलेक्शन पळयलां, हे बीजेपी जे इलेक्शन जालां तितून मॅक्सिमम हितून जी मायग्रंट वोटींग आसा तितून तेंच्यांनी लिडींग घेतलें. हें तुमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, सगळ्या जनतेकूय खबर आसा. आयज तेका लागून खंय ना खंय तांकां जो अपर हँड मेळला तो त्या वोटिंगाक लागलो, वो बाकीच्या पक्षांक वचोंक ना, जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तरी मात वचोंक ना. सो हो खंय ना खंय म्हाका तरी दिसना की बीजेपी सरकार हे पोगो बिल हाडपाक सोदता, म्हाका तरी दिसना. बट स्टील तें पळोवपाक जाय ते कशें कितें करतले, फुडें कितें उलयतले आनी कितें करूंक जाय, तांकां गोंयकारांक लागून कितें करपाक जाय काय ना तें तरी कळोंक जाय. सो जेन्ना ते घालतले तेन्नाच कळटलें खरें हे गोंयकारांक आसा काय ना तें. ओके, दुसरी गजाल म्हणून तुका दिसता की मनोज परबान चूक केली की बाबा दोन कडेन उबो रावलो, रादर देन दॅट ताणें एकी कडेन जर उबो आशिल्लो आनी सगळी स्ट्रेंथ आपली थंय लायिल्ली जाल्यार फाल्यां जेन्ना असेंब्ली सुरू जातली तेन्ना तुज्या बरोबर मनोजूय भितर आसता आशिल्लो? मनोज परबाचो जो डिसिजन आसलो तो एक चॅलेंजींग डिसिजन आसलो, खूब चॅलेंजींग, आमकांय चॅलेंजींग आसलो, मनोजाकूय चॅलेंजींग आसलो आनी आमची फूल जी टीम आसा तेंकाय चॅलेंजींग आसलो की हो डिसिजन जो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसपाचो. मात एक हें आसली की आमचे जे भुरगे ग्रावंडार जे काम करता, आयज विश्वजीत राणे असलो जो येदो व्हडलो तेंचो हें आसा तो तेका समज हरयता नाल्यार कोण कॅन्डिडेट हो व्हेरी हें आसलें. आनी जेन्ना आमचे जे भुरगे भोंवताले थंय ग्रावंडार जेन्ना भोंवताले तेन्ना ते भुरग्यांचे इतलें डेडिकेशन आसलें. आयज तुमी पळयता मोर देन 6,000 वोट काडले विथआउट स्पेंडींग अ रुपी. दिस इज नॉट इजी इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो जेन्ना आमी तें हें चिंतलें की बाबा कोणाक बसोवपाचो आनी जेन्ना ते भुरग्यांचो डिमांड येयलो, जे भुरगे दीस रात काम करताले, जे बसून नासले सारके, तेन्ना म्हाका एक इन्सिडंट याद येता. तांकां जेवण बसून नासलें तेन्ना ते मसालो घालून ते जेयल्या. हे इतले डेडिकेटेड भुरगे, त्या भुरग्यांच्या डेडिकेशनाक लागून मनोज परबाक थंय बसोवचो पडलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी मनोज परबाक निवडून हाडटले. थंय खुबशीं कारणां आसा आनी आमी तेजेरूय काम करतले फुडें. आनी तशेंच थिवे मतदारसंघानूय जे आमचें काम करपाक जाय आसलें तेंवूय त्याच मनोज थिवे काय वाळपय तें आतां डिसिजन आमकां फुडें घेवचें पडटलें. बट आमचें काम जें आसा तें पॅन गोवा चालूच उरतलें. तें काम स्टॉप जावपाचें ना. आमचे फुडें जी पंचायत इलेक्शन आसा तितून काम चालू जातलें, फुडें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसतलीं, मागीर आमची ZP इलेक्शन्स आसतलीं, सगळे इलेक्शनान काम चालू जातलें. प्लस आमचें एम्पावरमेंट जें जनरेशन करपाक जाय तेजेर आमचें एक बरें काम चालू जातलें, आनीक खूब बरें काम जातलें. आमी तेजेरूय हें करता. आमचें जें रेव्होल्युशन आसा तें पॉलिटिकल रेव्होल्युशन न्हू, हें कितें तरी बदल घडोवपाक लागून रेव्होल्युशन आसा. आनी हो बदल घडयल्या शिवाय आमकां तरी सूख पडपाचो ना. आमचो जो सूख आसा तो तसोच. एक एलिगेशन जातालें तुमचेर की तुमी बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी तुमी वोट स्प्लीट करतले आनी खुबशे कडेन भारतीय जनता पक्षाक हेल्प करतले म्हणून. वेदर इट इज ट्रू ऑर फॉल्स खबर ना, पूण तुमचे जे रिकॉर्ड पळयले तातूंत खुबशे कडेन तुमी मतां खाल्ल्या कारणान नॉन BJP पक्ष पडले, तुमी येवना आनी ते भाजपावाले आयले. तेंय तुमकां सांगूंक सोदता, हांव ज्या मतदारसंघात रावला तेन्ना जी फायट आसली तो BJPचो कॅन्डिडेट आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी तेका रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिफीट केल्या. हें सगळ्यांक सांगूंक सोदता कित्याक लागून की एवरी टायम हो ब्लेम येता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स मतां स्प्लीट करता म्हणून. तशेंच जे शिवोले मतदारसंघान जो शिवोले मतदारसंघांचो मांद्रेकर आसलो तो तुमी आतां तशें म्हणटा नाल्यार तें कॅल्क्युलेशन पळोवंक गेल्यार मांद्रेकराची मतां काडून मांद्रेकराक डिफीट करपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. कित्याक मोर देन 3,000 मतां आमच्या कॅन्डिडेटान गौरेश मांद्रेकरान काडलेलीं आसा. सो हें आमचेर तो ब्लेम घालूंक शकना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो आमच्यांनी हें घेतला वोट शेअर घेतला, आतां तुमी पळया नॉर्थ एंड सावथ करताले. नॉर्थान आमचो 47,000 वोट शेअर आसा आनी जेन्ना सावथान मेळटा तेन्ना 45,000 ऑलमोस्ट वोट शेअर आसा. सो हें अशें ब्लेम घालूंक शकता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स फक्त BJPचे. आमी ऑल ओव्हर गोवा जे गोंयकारांची मतां आसा ती घेतलेलीं आसा. आनी हें तुमी मुद्दमचे चार्ट रिकॉर्ड पळया, गोंयकारांची खंय खंय मतां जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या आयडियोलॉजीचेर बिलीव करताले तेंची मतां आमी घेतलेलीं आसा. अशें न्हू की BJPची घेतल्या, काँग्रेसीची घेतल्या, आपाची घेतल्या, गोवा फोर्डाची घेतल्या, MGPची घेतल्या, अशें न्हू. आयज
येवन कोण कोण म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लागून आपूण पडलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तो पडलो. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तुमी पडना, तुमचे जी कामां करूंक ना जावं तुमी कितें तुमचो मनबल वाडोवंक नासलो तेका लागून तुमी पडल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपणाचें काम केलां आनी आमची जी मतां आसा विथआउट स्पेंडींग अ रुपी, तुम्ही जे विटामीन एम म्हणटा पळय, विटामीन M0 आमी केन्ना स्पेंड करूं ना, हेच्या फुडेंनूय करची ना. हेंच्यांनी विटामीन एन तेंचे कमी पडला आसतले, कित्याक ते दोगूय विटामीन स्पेंड करीत आसता आनी तेंचे ते वयर सकयल जाला कितें आसतलें तेंचे कॅल्क्युलेशन जाल्ला. बट रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच सत्या वांगडा रावतली, ट्रुथफुल्ली फुडें वयतली आनी हेच्या फुडेंनी असोच प्रवास आसतलो आमचो एड्युकेट करपाचो, लोकांक जाणव दिवपाची आनी त्या भशेन आमी फुडल्या जेन्ना आमचे इलेक्शन. आता तुम्ही मॅनिफेस्टो काढला पळय, तो मॅनिफेस्टो तूं आतां प्रेस करतलो. फॉर एक्झाम्पल प्रायोरिटी इन जॉब्स गोंयकारांक, हे सगळें जातलें. पोगो बी लेक आसाच, तो एक पार्ट आसा ओवरऑल, पूण बाकीचे जे पार्ट आसा ते आमचे खुबशे पार्ट्स आसा, ते सगळे पार्ट्स आमकां त्या पार्टांचेर काम करतले आमी, ते पार्टांचेर उलयतले, त्या पार्टांचेर कशें आमचे सानंद्रेन एक स्पेसिफीक मॅनिफेस्टो आसा, त्या मॅनिफेस्टोचेर आमी कशें डिलिव्हरी करपाक शकता, कितें डिलिव्हरी करूं शकता, तेचेर आमी आमचें काम जातलें. फुडल्या 5 वर्सान जे आयडल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसपाक जाय, जी गोंयची आयडल कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं इंडियेची आयडल कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी आसा आमकां तेजे वयल्यान लोकांक दाखोवपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्स करपाक कितें शकता ती. इट इज टास्क डिफिकल्ट आसूंक शकता, कित्याक आमी ऑपोजिशन असल्या कारणान, बट इम्पॉसिबल ना. हेच्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सदांच कांयच करची ना ते हे थोंबडे मारून आमकां फाटी काडपाक सोदले, जावं हेंकां 500 पासून मतां तुमकां चॅलेंज दिल्ली एकट्या मोठ्या मनशान की तूं 500 सुद्दां मतां काडून दाखय म्हणून. तांकां हांवें सांगूंक सोदता, प्रशांत किशोराक, तो आमकां सांगतालो की आमी 500 मतां पासून काडूंक शकना म्हणून. आयज तुमची लायकी तुमी पळया, तुमी कितें जाल्ले आसा ते तुमची एक पासून सीट येवंक ना. इतले पयशे मोडले, खूब बॅनरां होर्डिंगां सगळीं मारली, एडवर्टिजमेंट दिले, खूब कितें कितें केलें, पण तुमचं व्हडले व्हडले लिडरांक घेतले, जे एक्स लिडर आसले, MLA आसले, मिनिस्टर्स आसले, जावं सरपंच आसले, हे व्हडले व्हडले घेतले, तरी पूण तुमकां एक सीट काडपाक जावना, एक सीट. आनी तुमी आमकां सांगताले तुमी 500 मतां काडून. हांव सांगूंक सोदतां, आमची 38 सीट्स आसली आनी तितूंची 31 सिटान आमी मोर दॅन 1000 वोट्स काडल्या, मोर दॅन 1000. आनी हे फर्स्ट टायम बसून काडलेले आसा. केन्नाच आमी हेच्या पयलू पंचायत इलेक्शनाक बसूंक ना आनी खंयच्याच इलेक्शनाक बसूंक ना, मात फर्स्ट टायम बसून आमी मोर दॅन 1000 वोट्स इन 31 कॉन्स्टिट्युएन्सी काडल्या. सो ते आनी जे आमचे 3000 वोट आसले ते मोर दॅन 5 काय 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें काडले आमी एक्झॅक्ट. सो हे सांगूंक सोदता की सदांच कितें जाल्लें आसा की पयशांच्या शिवाय पॉलिटिक्स घडोवंक शकना म्हणून. आनी हे आयज लोकांक दिसता, आयज आमकां पासून कॉल येता, खूब जाण म्हणटा आमी चूक केली, तुमकां मत मारूंक ना, अशें पासून आयज आमकां फोन येता, चूक केली म्हणटा आमी तुमकां मत मारूंक ना, आमी तुमचेर बिलीव करूंक ना. आयज ते उलयता. सो हे फुडाराक आयज तेवूय मतदार आमचे जातले आनी आमचो जो वोट शेअर आसा तो आनीक वाडटलो. 2027 रेव्होल्युशनरी गोवनाची सरकार 100% 2027 रेव्होल्युशनरी गोवन्साची सरकार ही जातलीच आनी आमी त्या भशेन काम करतले. आयच्या दिसाच्यान हे काम सुरवात आसा. आमी आमचे जे हे आसा कॅन्डिडेट पडले म्हणून कोण बेजार जावना, तांकां आनीक झील पावर वाडला, तेंचो जो स्टॅमिना ते आनीक सामकें वाडल्या, कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा. कित्याक जो वोट शेअर आमी काडलेलो आसा, गोंयचो जो तिसरो पक्ष आसा काँग्रेस, BJP आनी थर्ड नंबराचेर आमी BJP, काँग्रेस आनी तिसऱ्या नंबराचेर RGP येता आतां. सो हो वोट शेअर वाडटलो फुडें आनी फुडल्या एका रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार घडटलो. देव बरें करूं. आनी तो सरकार तूं म्हणटा गुरुदक्षिणा म्हणून आपूण मनोज परब. देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट तुमकां असेंब्लीन, आनी वील ट्रॅक यू ऑल्सो इन असेंब्लीन कितें करता ते. हे आशिल्ले विरेश बोरकार, सांतांद्रेचे आमदार इलेक्ट हाजेच खातीर की अजून तांणी शपथ घेवना, सो कायदेशीर तांकां आमदार म्हणूं शकना आनी आमदार न्ही म्हणूं शकना कारण ते इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. सो आमदार इलेक्ट विरेश बोरकार ते म्हणटा की 2027 सालान RGP सरकार करतलो आनी आपली गुरुदक्षिणा दितले मनोज परबाक. एक गजाल जी परत परत लोक बरयता की आतां हाजे फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन मनोज परब न्ही जाल्यार विरेश बोरकाराच्या अंडर वतली. ते म्हणटा तशें कांयच जावचें ना, सेम आसतले. आनी ते मातशे भावूक जावन सांगता की आपूण मिस करतलो मनोज परबाक, आपल्याक वायट दिसलें तो ना म्हणून, पूण आपूण ताका मिस करतलो विधानसभेत. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर न्यू कमर्स सिरीज ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Channel partners RDX and production partners are goabillion.com. Keep watching.